मोगड इश्टानो, हायडींग प्लेस लिपपाची सुवात हे एक सोबीत चोलशीत जे एका खऱ्या घडणेर दवरलेलें आसा. जेन्ना हिटलर हॉलंड देश आपल्या ताब्यांत करून थंयसर आसलेल्या जुदेव लोकांक जिवेशी मारतालो तेन्ना कोरी तेनबूम ही एक डाच वस्तरी आनी तिची फामील जी क्रिस्तांवां आसली ती साबार जुदेवांक सुमार 800 जुदेवांक आपल्या घरांतल्या बेजमेंटान आसरो दितात, तांकां लिपून दवरतात. सोर भोंवती जेन्ना सगळीच उसांबडाय आसली तेन्ना ही फामील जेजूचेर आपलो भावार्थ दवरता. शेकी ती सापडटात, तांकां धरून व्हरतात आनी बोणकोणीन घालतात. हिटलराचे सैनीक जायती पिडापीड तांकां दितात, पूण हे वेळार कोरी आपलो भावार्थ जेजूचेर घट्ट दवरता. कोरी पवित्र पुस्तक वाचून बोणकोणीत आसलेल्यांक धीर दिता, उत्सांबड जाल्ल्यांक घोटाय दिता. कोरीची आख्खी फामील मरता, पूण कोरी एकटेंच बोणकोणींतल्यान सुट्टा आनी बोणकोणींतल्यान सुटल्या उपरांत गांवांनी आनी देशांनी भोंवून उत्सांबडाय पयसावूंक वावुरता. मोगाळ इश्टानो, कोरी आपलो भावार्थ थीरपणी जियेलें. इश्टानो, घोडे असले मारेकार मरनादीक वातावरण आमचे घोडे ना जायत, पूण आयज आमचेच मदली हांगा जमा जाल्ली कितलींच जाणां वेगवेगळ्या कारणाक लागून कश्टावतात, दूख भोगतात. असल्या वेळार आमी जेजूचेर थीर भावार्थ धरून असल्या आव्हानांक फुडो करूंक आज आमकां उलो. तर इश्टानो, आयज आमचो विशय वचात थीर भावार्थान जियेयात हाचेर नियाळ करतना देवाचें उतर आमकां कितें सांगता हाचेर आमी लक्ष घालुया. आयचें पयलें वाचप जाणवायेच्या पुस्तकांतलें वाचप आनी ह्या वाचपान आमकां स्पश्ट मेळटा की देवान मनशाक आपणा सैमाचो रोसलो, अमोर ताका रोसलो. देंवसाराचे नाटकायेन की संवसारांत मरण हाडलें. म्हणटच मोगाळ इश्टानो, मनशाचो ओरंब देवा कडसून जाता आनी मनशाचो शेवट म्हणल्यार देव जिवितांत रिगून आमी अमर उरोंक. जेन्ना आमी म्हणटा देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रोचलो तेन्ना देवान आपल्या सवें आसलेले गूण मनशांत रिगोयले आनी हातूंतलो एक म्हत्वाचो गूण म्हणल्यार स्वतंत्रताय, फ्रीडम. देवान मनशाक रोचलो, आकारलो खरो, पूण ताका आपली स्वतंत्रताय फावो केल्या आनी ह्या स्वतंत्रताय उदेशीच मनीस देवाक होय वो ना म्हणपाची क्षमता दवरता, कॅपेसिटी. जे मेरेन मनीस देवाक रिगून आसलो ते मेरेन तो देवाच्या सुभाम जिवितान भागीदार आसलो. पूण जेन्ना मनीस आपली स्वतंत्रतायेचो दुरुपयोग करता आनी पातोक आदारता तेन्ना देव फावो करता तें जिवीत मनीस नाकारता आनी आत्मीक मरण ताचेर येता. आपल्याच जिविताचें निसंटण तो करता. मोगाळ इश्टानो, देवाक नाका आमच्या जिविताचो नाश जाल्लो. देवाक जाय आमचें सगल्यांचें बरेंपण जाल्लें, पूण हाची टर्म्स एंड कंडिशन पयली म्हणल्यार देवाचेर थीर भावार्थ धरून जियेवप आनी दुसरें म्हणल्यार एकामेकाच्या हुस्क्यान जियेवप. हाचें बरें उदाहरण आयचें शुभ वर्तमान आनी दुसरें वाचप आमकां सांगता. आयच्या शुभ वर्तमानान एका चेडवाची आनी अस्तरेची खबर आमी आयकल्या. हें चेडूं सोंपलोलें, केदी व्हडली दूख ताच्या बापायक. घोडे तो जेजूक आपल्या घरांत हाडटाना दुखाच्यो झरी रडटालो. जेन्ना जेजू म्हणटा तें चेडूं मरूंक ना, पूण तें न्हिदलां, लोक ताचेर आसतात. लोकांच्या मना प्रमाणे घोडे जेजू पिशेपण उलयतालो, पूण हे सगल्या वातावरणान हो बापूय जायरूस जेजूचेर खोल भावार्थ दवरता आनी तो जेजूचेर खोल भावार्थ दवरता. ताकाच लागून जेजू ताच्या चेडवाक नव्यान जिवीत फावो करता. दुसरी ती 12 वर्सां रक्तपात जाल्ली वस्तरी, 2 मोठ्यो आडखडी तिचे मुखार आसल्यो. पयली म्हणल्यार वस्तरेच्यान दादल्या मनशाच्या जम्यांत भितर सरूंक जायनासली आनी दुसरें म्हणल्यार तिच्या आंगांतल्यान रगत वेतालें. म्हणटच शास्त्रां प्रमाणे ती मेडी आसली आनी असल्या बायलांक भायर आयताले. पूण ही वस्तरी आपलेच भितर जेजूचेर थीर भावार्थ दवरता आनी काळजीदारपणी जेजूच्या आंगवस्त्रांक ती हात लायता आनी जेजू न्हूच तिचो भावार्थ वळखता आनी तिका पेकोवणी फावो करता, पूण समाजांतूय तिचो दर्जो परत तिका फावो करता. म्हणटच ह्यो दोनूय घडण्यो आमकां दाखयतात की जेन्ना आमी देवाचेर थीर भावार्थ दवरता
तेन्ना दुबाबा विणे देव जायतीं बरेपणां आमच्या जिवितान करता आनी थोडे फावटी आमच्यांनी चिंतूंक पर्यंत जायना तितलीं बरेपणां देव आमकां फावो करता. फकत देवाचेर विस्वास दवरलो इतलेंच पुरो ना, पूण आमच्या कोरण्या वरवीं हो भावार्थ आमी दाखोवड करूंक गरजेचें. आयचें दुसरें वाचप, बागेंत पावलू आपले दुसरे चिटीन कोरिंतकारांक बरोवन पालेस्तिनांतल्या क्रिस्तांवांक जी दुर्बळपण आनी दुमाळो सोंसताली तांकां उदारपणी आदार फावो करूंक उलो करता. आपल्याकूच उणें करून दुसऱ्याचे गरजेक पावूंक आनी एकसार बांदून हाडून तो तांकां उस्कायता. आनी हाचो बरो नमुनो जो बागेंत पावलू तांचे मुखार दवरता तो म्हळ्यार सोमी जेजू. पावलू जेजू विशीं उलोवन तांकां सांगता, आमच्या सोमयाचें उदारपण तुमी बरी वळखतात. ताचे दुर्बळकाये वरवीं आमी गिरेस्त जावचे खातीर तो गिरेस्त जावनूय आपूण दुर्बळ जालो. तर मोगाळ इश्टानो, आयचे विशयाचेर वसात थीर भावार्थान जियात हाचे नियाळ करतना कसलो संदेश आमी आमकां घेवया. JIE ह्या उतराच्या अक्षरांतल्यानूच 3 संदेश हांव तुमचे मुखार दवरतां. जिवीत हें देवाचें देणें. मोगाळ इश्टानो, जिवीत देवाचें व्हड देणें आमकां. आमच्या जिविताची बरे तरेन काळजी घेवंक गरज. आनी जेन्ना आमी आमच्या जिविताची काळजी घेता न्हूच आमच्या कुडीची, पूण आमची ओत्मीक जिविताची काळजी घेवंक गरजेची. आमी जाणा जेन्ना आमी कुडीची काळजी घेना तेन्ना कोण भाशेन आमकां पिडा जाता. तेच भाशेन जेन्ना आमी ओत्मीक जिविताची काळजी घेना तेन्ना पातकाचो किडो आमचें जिवीत रिकामें करता, आमचें जिवीत पोकळ करता, आमच्या जिविताचो रुसूच बिगडून उडयता. पाप साहेब फ्रांसीस जिविता विशीं उलोवन आमकां सांगता, द ग्रेट गिफ्ट ऑफ लायफ इज द फर्स्ट गिफ्ट दॅट वी हॅव रिसीव. म्हणटच देवाक जाय आमचें जिवीत फोडाबरीत जियेलेलीं आनी फोडाबरीत आमी जियेतलीं जेन्ना आमी देवाक रिगून आसा. तर कोण भाशेन आमी देवाक रिगून रावतले? पवित्र मिसाचे समरमणेंत भाग घेवन आमच्या घोराब्यान तेच परी आमच्या खासगी जिवितांत मागण्याक पयलो वयलो जागो दिवन पवित्र पुस्तक वाचून आदी. मोगाळ इश्टानो, आमी मतीन धरूंक गरज, आमी तर देवा सोबे आमचो संबंद घट धरिना तेन्ना वायट व्यसनाक आमी आमच्या जिवितांत आमंत्रण दिता. दुसरें, येतोल्या आडखोडी वादोळा मोडे देवाचेर थीर बावर दवर. मोगाळ इश्टानो, आमचें जिवीत फकत सुखाचो समदीर न्हय, पूण दुखूय आमच्या जिविताचो भाग. आयज आमचेच मदली हांगा जमा जाल्लीं कितलीं जाणां घरांत दुखाच्यो झरी रडटात, कितलीं जाणां वावराक लागून कश्टावतात, कितलीं जाणां पिडेंत कश्टावतात. थोड्यांच्या जिवितांत एका फाटल्यान एक तुफानां येतात जांचो आमकां थाव पर्यंत मेळना. असल्या वेळार आमी जेजूचेर थीर बावर दवरून गरजेचें. आनी तिसरें, एकामेकाच्या आदाराक पाव. जुआंवाचें शुभ वर्तमान 13वा वेसवर वड 30 आनी 4 जेजूची आज्ञा उगडास करून आमकां सांगता, हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करात. हाचे वेल्यान तुमकां गमतलें की समाजाक गमतलें की तुमी म्हजे शीस. मोगाळ इश्टानो, एकामेकाच्या आदाराक पावप आमकां पर्याय न्हय, ऑप्शन ऑल्टरनेटीव न्हय, ती आमची जबाबदारी. आनी ती आमची जबाबदारी म्हणटच देवा मुखार आमी जाप दिवंक गरज. तर कोण भाशेन आमी एकामेकाच्या आदाराक पावतलीं? पयलें म्हळ्यार आमचे शिगूण आमी आमकांच मान व पदवी जोडून घेवचे बदले दुसऱ्याच्या बरेपणाक वापरूंक गरजेचें. आनी दुसरें म्हळ्यार आमचो वेळ आमी दुसऱ्या सोबे वांटूंक गरजेचो. गरजेवंतांक आदार दिवन, पिडेस्तांक भेट दिवन, दुखवलोल्यांक बुजवण दिवन आदी. मोगाळ इश्टानो, हांव बरो, म्हजो घराबो बरो, म्हजें घर बरें, दुसऱ्यांचें म्हाका पडोंक ना असलें वांकडें चिंतप आयज आमकां पयसावंक गरजेचें. आनी जेन्ना आमी हें वेव्हारान घालता तेन्ना खरेपणी आमी जेजूचे शीस म्हूण समाजान गवाय दिता. तर मोगाळ इश्टानो, आमकां देवान फावो केल्ल्या जिविताचें वर्तेपण आमी ओळखुया, देवाच्या आनी फेल्याच्या मोगान आमी जियोया आनी थीर भावार्थान आमी जेजूचो पाटलाव करुया. हीच कृपा हे पवित्र मिसाचे समरमणेन आमकां मागुया.